देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 22 वर्सात वड 14 ते 23. नव्यान लोकाक आपोun जेजून सांगलें, सोगलीं तुमी म्हजें aikat आनी समजून घेयात. मनशा भायलें kitench ताचे भितर वचून ताका mhello करताशें ना, पूण मनशा भिtorleo वस्तू bhair sorun ietat teoch mon'xak mhello करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले ginean-naslole? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका mhello कोrit-xem ना. तें तांच्या काळजांत रिगना. ते पोटान वेता आनी शेकी भायर पायखिल्ल्यान पडटा म्हूण तुमी सोजमनात. अशें ताणें सोगलें कान नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भिtorleo भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक mhello करतात. भितरतान मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, क्रोधवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकेरपण, कामचार, निंदुकाय, देवनिंदा, गर्व, मूर्खपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरतान येतात आनी मनशाक mhello करतात. देवाचें उतर, देवाचो वडुपकार. आयच्या वाचपाक आमकां दिसून येता, भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका mhello करिना, पूण मनशा भिtorleo वस्तू भायर सोरून येतात त्योच ताका mhello करतात म्हूण जेजू आमकां शिकयता. आमच्या भितरलें कितें येता? आमचें गर्व, राग, आपस्वार्थपण आनी पातक. खरी पेकोवणी काळजांतावन सुरू जाता. आमेन.